ल्हान व्हड व्यवसाय करपी जावं कामाक वचपी लोकांक लायफ इन्शुरन्स पॉलिसी करतना 18% GST भरप कठीण जाता। लायफ इन्शुरन्सा वयली GST उणी करपा संबंधान सगळ्यांनी एकठांय येवन आवाज केल्यार संबंधीत यंत्रणा ती उणी करपाक शकता अशें मत कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी उक्तायलें। लायफी म्हळ्यार लायफ इन्शुरन्स एजंट फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या गोंय फांट्यान म्हापसा रेजिडेन्सी हांगा घडोवन हाडिल्ल्या LIC एजंटांच्या संमेलनात ते उलयताले। ह्या वेळार LICचे वरिष्ठ विभागीय अधिकारी वरुण कुमार खान, वितरण व्यवस्थापक चित्रा नायक तशेंच फेडरेशनाचे गोंय फांटो अध्यक्ष राजेश देसाय हाजीर आशिल्ले। केंद्र सरकारान GST लायिल्ल्यान खुबश्या वेवसायाचेर परिणाम जाला म्हणपाचें सांगून आपणाले हॉटेल वेवसायाक दिसपट्टे 25,000 रुपयांचें लुकसाण जाता म्हणपाचें तांणी सांगलें। आपणाक घडये परवडटलें मात सामान्याक परवडचें ना अशेंय मायकल लोबो हांणी म्हळें। So 18% GST I feel is little more for a common man, a person who is working, a person who is a small businessman. If he wants to insure himself, if he has to pay GST at 18% is little high, and this needs to be addressed. And if we address it at the right forum, at the right place, I think they will definitely consider bringing this slab down, because more and more people have to come under the bracket of insurance. LIC खुबशा घराब्यांक आदार थारला, ते खातीर LIC वेली GST उणी करपा संबंधान आपूण प्रधानमंत्री तशेंच अर्थमंत्र्याक पत्र बरयतलो म्हणपाचें ह्या वेळार लोबो हांणी म्हळें। There should not be any GST for this. Not even 1%. Not even 1%. Because finally when the end person is getting insured, he is giving money to your company, to your LIC, which is directly affiliated to Government of India. It is a subsidiary of Government of India. The money goes in the bank, the State Bank of India, and you all are using it for a good purpose. It's not being used to do anything which is wrong. So I will write to Prime Minister and also to the Finance Minister to remove this GST tag. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशें आनी स्वप्नील तारी पणजी।